मुन्यो 4:23 आयज आमी कुड्डो बसल्यो शिरो नितोल करपा वयर उलोयतलीं. आमी तुज्या काळजा विशीं उलोयतल्यो, काळजाची राखण करूंक आनी आमच्या जिविताच्यो वेगवेगळ्यो परिस्थिती आनी कशे परी आमचें खरें जिवीत जावन आसा आमचें भितरलें जिवीत. आमच्या काळजान भितर सोदताले विचार आनी मनाची अवस्था जावन आसा खोलायेचो भाग आमच्या जिविताचो. आनी खरेपणी तुजी परिस्थिती कितें जावं जर तुजें खाली सारकें आसा, तूं सारकें आसतलें, पूण तुका बरे परिस्थिती आनी घाणेरे खाली आसत तर तूं निराशी जातलें. आमचे भितर कितें चलता ताचे विशीं आमी आनीकूय लक्ष दिवंक जाय. खूब वेळ आमी लोक आमचे बद्दल कितें चिंता ताचेर जिवीत सारलें आनी जर आमी तांकां आवडटा वो ना जाल्यार आनी आमचे भितर कितें चलता ताचेर तितलें लक्ष दिवचे सुवातेर. तूं जाणा जेजून कांय कडक वस्तू म्हणल्यार ताणें म्हणलें जर तूं एका वस्तूक पयशे तिचे थंय आस दिशी जाल्यार तुवें आदींच काळजान तिचे थंय व्यभिचार आदारला तुज्या काळजान गोडेकांत आसर पडटलो. हांव नकलो ह्या सगळ्यांत संवसारांत आयज कितले लोक आसात जे इंटरनेटाचेर वायट चित्रां बसोन पळयतात म्हणजे ही चुचुरांची दोशा. हातून लोकांच्या जिवितान कितें भोगता तें बायबल म्हणटा जो तुज्या भावा सोवें तुका दुस्वास आसा तुवें तुका तुज्या काळजान जिवेशी मारल्या पोरीच आसा. देखून हांव म्हणटा आमचे भितर कितें चलता त्या विशीं आमी गंभीरतायेन पळोवंक जाय. आनी म्हाका गमला की जर हांव सकाळीं म्हजी चिंतना देवाचेर दवरूं येता जाल्यार तें वेगळी जातलें. दुस्मान तें एक कचऱ्याचो डबो कसो उजार करचे आदीं आनी मागीर ताचेर ताबो दवरूंक प्रयत्न करूंक. तर आमी काळीज आनी काळजाचे मनाचे अवस्थे वयर उलयताले हांव. आनी म्हाका खरेंच आयज सकाळीं त्याच बाबतींत मुखार वचोंक जाय कित्याक म्हाका 5 वा 6 वेगवेगळे प्रश्न आसा जे म्हाका दिसता चड म्हत्वाचे. मुन्यो 4:23 आनी कसलेय दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे म्हणजे तुवें वावरूंक जाय, तुवें कश्ट करूंक जाय. आनी कसले वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे आनी तांचे सगळे वयर तुज्या काळजाची काळजी घे कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. आतां जायते फावटी लोकांक सैमान शिरांक कुडो बसता आनी हाची सोजमणी काळीज बडोवता पूण शिरांक कुड्डो बसला ज्या कुडीच्या वेगवेगळ्या सांद्यांक वेता आनी रोगत तांतून व्हावूंक जायना आनी ताका जिवीत दिनेचो कित्याक तें जिवीत रोगतान आसा. बरी आत्मीकतायेन आमच्यो शिरांक कुड्डो बसता जर आमचे भितर वस्तू शिरकोल्यात, वायट मनाची अवस्था, वायट चिंतना आनी जायत्यो वस्तू वायट आसात त्यो जर आमी जिविताचो आनंद घेना तर आमचे भितर जिविताची जोर व्हांवोन येचो. म्हाका दिसता हो एक म्हत्वाचो ग्रांथ. तुज्या काळजाची काळजी घे कित्याक तांतल्यान जिविताची जोर व्हांवता. जर आमच्या काळजान वस्तू सारको ना जाल्यार आमच्या बरें जिवीत जिवंक जायना. आनी तूं जाणा म्हज्यान सुमानभर काळजाच्या वेगवेगळ्या भागां विशीं उलोवंक जाता तर हांवें फकत त्योच विंचून काडल्यात ज्यो म्हाका दिसता आमच्या जिविताक लागू जातात म्हूण. आनी आयज सकाळीं म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय की राजी काळीज आसूंक. बायबल आमकां सांगता राजी काळीज आसूंक. तर पळोवया सुटका 25. म्हाका एक दान भेटोयात म्हूण इस्रायेली पोरजेक सांग आनी जो एकलो आपले काळजाचे सुचोवणे प्रमाणे दिता कितें दिवंक सोदता तें तूं मानून घे. आनी त्या मुखार तो सांगता सगळे भांगार आनी रुपे आनी जिन्सा भाशेच्यो वस्तू ज्यो लोकांन हाडल्यो त्यो आनी त्यो ती हाडटालीं आदार दिवंक बांदूंक देव मंदीर जे त्या वेळार देवाच्या राजाचे सुवातेर आसलें, देवाच्या राजाचे सुवातेर. आतां हांव सत म्हणटा की दान दिवपाचे वेळार वो आमकां संदी मेळटा कोणाक कितें दिवंक ते बाबतींत कशें आमी वागतात त्या उद्देशी आमच्या चरित्राचेर जायतेंच उलयता आमच्या चिंतूंक नेचो तितलें. म्हाका दिसता ह्या दान दिवपांत आमी सोजमतात ताचे परस जायतें अर्थ आसा म्हूण कित्याक आयज सकाळीं आमी हें सोजमोंक तावें दिवंक जाय की देवाक आमच्या दुडवांची गरज ना. म्हणजे हें न्ही बेसत तो कडको न्हय ताच्यान एके वस्तूक हात लायन आसा हें सगळें करूंक जाता. तर खरेंच एक विशेष अधिकार हातून आमकां कितें पूण बरें आसा म्हूण कित्याक जेन्ना एक मनीस सगळे काळजाचे खोशेन आनी उदार मोनान दान दिता न्हय सगळ्याकीन उणें मेवता तें तशें तुवें करतोस
तुज्या कुडीच्या दोर एका बागान जिवीत व्हांवता दोर बागान. फाटल्या वर्सांनी हांवें दान दिवपाची संवय केल्या. न्हय फकत दान दिवच्या वेल्यार पूण सयोग पळोवन दान दिवंक हांव पळयतां. दान दिवपाची सयोग म्हाका ताचे सुदीक वचोंक आवडटा, कित्याक हांव एक स्वार्थी स्वताचे चिंतपी अस्तोरी आसली. एक स्वार्थी स्वताचे चिंतपी क्रिस्तांव अस्तोरी. एक स्वार्थी स्वताचे चिंतपी क्रिस्तांव प्रवचन करपी अस्तोरी. खुबश्या कालाक आनी म्हाका गमोन नासलें हांव कित्याक इतली दुखी आसलें. आनी देवान शेकी म्हाका एक प्रकाश सोनितालें म्हणून तूं स्वार्थी. तूं तुजेंच चिंताय, तुज्या मनीसीचें, तुजें हें, तुजें तें, तुजें हें, तुजें 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 आनी शक्य ना स्वार्थी आनी खुशाल जावंक. तर दान दिवप एक खुशाल खाली जावन आसा. सगळ्यावन बरी वस्त आसा जी तुज्यान करूं येता. आनी आसत ओजारांनी सयोग दर एका सुमारान फकत तुवें तें घेवंक जाय. आयज सकाळीं म्हाका सयोग मेळलो 2 वेगळ्या मनशांक दान दिवंक. आनी आजुनी 2 पार जावंक पासून ना. आनी हें हांव वटपण म्हूण सांगना. हांव तुका सांगता की हांवें एक स्वार्थी स्वताचें चिंतपी जिवीत खूब वर्सां सारलें म्हूण. आनी हांव हे भाशेन आनीक जियोवची ना. हांव बारी वावुरतेली दुसऱ्यांक लोकांक आशिर्वाद जावंक. आनी हांव तांकां आशिर्वाद जावच्या परस हांव स्वताकूच आशिर्वाद जाता. आमेन. आनी आयक, म्हज्यान तुका एक गूट सांगूं येता. जर तुका देवाची शक्ती तुज्या जिवितान वाडोवंक जाय जाल्यार पोले दिसा कितले पावटी तुज्यान दान दिवं येता तें. तुवें म्हजें आयकलें? तुमकां कितल्या जाणांक देवाची शक्ती तुज्या जिवितान वाडोवंक जाय. पळय जाल्यार पळय, दिसाक कितले पावटी तुज्यान दान दिवं येता तें. सदांच दुडू जावंक गरज ना. ती परबी दिवं येता, आदार जावं येता, उत्तेजन जावं येता, हांसो जावं येता, ते मागणें जावं येता. पूण गरज आमी ते भाशेन आनी न्हय ते भाशेन दिवंक. बरें, हे खोशेच्या बाबतीन कितें? तुजो न्हय खोशेन दिवंक, खुशाल खाल जावन दिवंक हाची म्हणून न्हय तुका तशें दिसोंक गरज. आतां म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय. दिसप आनी कशें दिवप हातून अंतर आसा ताचे वयर. आनी खरेपणी खूद आनी उर्बा मदें अंतर आसा. बायबल आमकां शिकयता की कूड उर्बे विरुद्ध झुजता म्हूण आनी उर्बा कुडी विरुद्ध झुजता. आनी ती एकामेकाचे सारकेच विरुद्ध आसात सदांच. आनी दर एक फावट एक बरी इच्छा तुज्या काळजान उत्पन्न जाता, तुजी कूड ती शेपूंक सोदतली. कित्याक कुडीचो स्वभाव स्वार्थी, आपलेपण पळोवपी, हांव. पूण बरी खबर ती ही, तुजी कुडी परस एक मजबूत भाग आसा. कित्याक देव तुजे भितर जियेता आनी तुजी खोशी, तुजी मेकळी उर्बा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुज्या भावनाचेर जैत व्हरोंक शकता. तर हांव माफी मागता, पूण जर तुका एक जैतवंत क्रिस्तांव जावंक जाय, तुका जाय तशें करूंक आनीक मेलोंक ना. खरेपणी तुज्या भावनाक मोत पासून ना. आतां हांव म्हणना तुवें तुज्या भावनाक किकोन करूंक जाय. खरें म्हटल्यार गरज आमी आमच्या भावनाची काळजी घेवंक. म्हाका दिसता लोक आपल्या भावनाक नाकारणी दिवन चूक आदारतात म्हूण. म्हाका कशें दिसता तें हांव देवाक सांगता. डेवीड आपल्याक कशें दिसता तें देवाक सांगलेलें. पूण हांव देवाक सांगता की ताकत आनी शक्ती वरवीं म्हज्यान कितें करूं येता तें. म्हाका कशें दिसता तें हांव कितें कोत्ता हातून कांय ना. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जर म्हाका दिसता तशें हांवें केलें तर आयज सकाळीं हांव येवपाची न्हय. आमेन. आनी हांव तुमचो मोग करिना म्हूण न्हय आनी कितें कोत्ता ताचो मोग करिना म्हूण, पूण हांव फकत थोकल्या. म्हणटच तुका दिसता तशें तुवें करूंक फावना. तुजो वावर तूं कर, तुजें उतर तूं दवर, देवाक जाय तें केल्लें तूं कर. आनी दर एक फावटी तुका कितें वायट करूशें दिसतोच सारकें तें करूंक तूं पसंती कोत्ताय, तूं उदरगत कोत्ताय. म्हजें आयकलां? चल आतां म्हाका जाय तुका हें समजूंक. दर फावटी तुका वायट तें करूंकशें दिसता आनी तूं सारकें तें करूंक पसंती कोत्ताय. तुका वायट तें करूंक दिसता, बरें तें करूंक तूं पसंती दाखयताय. तूं उदरगत कोत्ताय, तूं सारकें तें करूंक पसंती कोत्ताय, तूं उदरगत कोत्ताय आनी देव हांसता. हाका जैत म्हणटात.
तातूंत तुजी भावना आसात पूण भावनाक तुजे वयर सुवात ना. सोजमोंग गरज की तुज्यान तुज्या भावना उदेशी जियोंक जायना म्हूण तुवें क्रिस्ताचेर मोन प्राप्त करूंक जाय. आतां तूं न्हय तुका दिसता तुका खोशी ना म्हूण जाल्यार मागणें कर देव तुका खोशी दिवंक. तुका सुरू करूंक जाय ती सुरवात कर. पूण शीक कशें दान दिवन दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाय तें आनी बरे मोनाचे अवस्थेन दुसऱ्या पासोवचे. 2 कोरिंथीयांक 9:7. आपणें दिवंक थारायला तें जोन एकल्यांक दिवचें आपल्या काळजाचे खोशेन. पळय जायते पावटी आमच्या जिवितान कितें आसा आमी तें पाळली ना. कोण जाणो कितले पावटी कांय जाणां हांगा ह्या रुमान वा जायती जी टीव्हीर पळयतात तुमी चिंतात इश्टा खरेंच जो दीस जॉयसाचे शिकवणे वरवीं म्हाका आशिर्वाद मेवता हांवें एक दिवंक गरज वो हांवें एक वांगडी जावंक जाय. देव तुजे कडेन उलोवंक ना अशें न्हय तुका नाका तशेंय न्हय. तूं तशें करिना. गरज आमी सुरू करूंक जें देवान आमच्या काळजान घातलां तें करूंक. आमची कूड जें म्हणटा तें आमी करता. आतां गरज आमी सुरवात करूंक जें देवान आमच्या काळजान घातलां तें. एक दीस गेल्या सुमारान म्हाका 2 नेमणूक आसल्यो आनी ताचे मदें 2 वरां आसलीं म्हणटोच खरेंच म्हाका परतून वचोंक दिसनासलें पूण हांवें कितें करूंक गरज आसली. आनी तुझा न्हय हांवें चिंतलें बरें शॉपिंग करूंक म्हणजे हें करूं येता तें करूंक जाता. तुझा न्हय आमकां मौजा हाडटा तसल्यो जायत्यो वस्तू करूंक आमच्यान सोदून चिंतूंक येता. पूण हांवें अशें चिंतलें बरें देवा हांव तो वेल घेवन कितें करूं. अकस्मात ताणें म्हाका हो मनीस दाखयलो जाका हांवें भेट दिवंक जाय आसली आनी हांवें म्हणलें ओ हांवें ताका विचारूंक नासलें तो रोदीक बरें जातालें. तुझा न्हय खरेंच कठीण जाता एक पावटी तुका आज्ञा पाळूंक संवय जातोच. आनी हांवें चिंतलें म्हाका तें करूंक नाका म्हाका तें करूंक नाका म्हाका करूंक नाका पूण हांव कोत्तेली. जेन्ना दाविदान म्हणलें आयचो दीस देवान रचला हांव आनंद भरीत आनी खुशाल जातलो तुमी कितें आपोस मारता त्या दिसा ताका तशें दिसोंक नासलें म्हूण. सगळीं म्हणत हांव कोत्तेली. बरें आसा. 2 कोरिंथीयांक 9:7 आपणें दिवंक थारायलें तें जोन एकल्यान दिवचें तोंड वांकडें करून वो दुखी जावन वो दोबावन पडोंक जी कोण हांसता तोंडान दिता तांचो देव मोग कोत्ता सगळें म्हूण ताका आनंद भोगता सगळें म्हूण ताका आवडटा आनी कितेंय सोडून दिवंक तो तयार आसता. आतां तो वांकडें तोंड केल्यारूय घेता पूण ताका जाय तूं कशी आसलोलें. आमेन. तर गरज ना काळजान तुवें गुणगुणूंक कित्याक काळजान थान गुणगुणूंक आनी कांय गुड्डो बसलेल्यो शिरो तुका जायत्या त्रासान घालूं येता. तुका गंभीर काळजाचो प्रश्न जावं येता जातून तुजो जीव लोकून जावं येता. आतां हांव तोच बी कोत्ता तुवें हें उर्बेन सोजमोंग जर हें सगळें वायट म्हज्या काळजान गुड्डो मारता कित्याक हें सगळें वायट चिंतप आसा म्हूण आनी हांव दान दिवंक इमटी म्हूण आनी हांव 2 पावटी गुणगुणटा जाल्यार हांव स्वताकूच चुकयतां. तर खुशाल काळजान आमकां वस्तू करूंक जाय आनी आमच्या भावना मुखार आमी जियोंक शिकोवंक जाय हाचे बद्दल हांव तुमचे लागीं उलयतलें. आमचें कशें दिसता त्या विशीं आनी म्हाका उत्तेजन दिवंक जाय बंद करूंक म्हणपाचें हांवें करूंक जाय आनी सुरू कर म्हणून हांव कोत्तेलें. म्हणून नाका हांवें म्हजें घर साफ करूंक जाय हांवें पसऱ्यार वचोंक जाय म्हाका रोप दिवंक जाय म्हाका इगोर्जे वचोंक जाय हांवें मागणें करूंक जाय. तुका तें करूंकूच गरज ना. पूण जितली आमी म्हणटात हांवें करूंक जाय आमच्यान एक बोजे घालता आनी आमकां दिसता आमचेर दबाव आसा म्हूण तें करूंक जें आमकां केल्लें नाका. आनी वर्सां जाल्यार हांव शिकलें म्हणून हांव मागणें करूंक वेता हांव म्हजें घर साफ कोत्तेली हांव म्हजी बिलां फारीक कोत्तेली. तुजा न्हय हांव ह्यो वस्तू कोत्तेली कित्याक देवान आमकां पसंती दिल्या. तुमी जाणो तें केदें व्हडलें भाग तें पूण केदी व्हडली जबाबदारी आसा. आमी सगळो वेल मुगूर पसंती केल्ल्यो लोकांक पळयतात आनी केन्नाय तुज्यान असली वायट तरी म्हत्वाची पसंती करूं येता जाचो परिणाम तुज्या उरलेल्या जिविताचेर पडोंक शकता. आनी आमी करतात ते पसंतीचेर आमी चोत्राय धरूंक फावो जर आमी दिशा दाखयता तो पुस्तक वाचल्यार आनी फकत म्हटल्यार
सकाळी वाच शादी तुवें म्हणूंक गरज जें कितें आंतून म्हाका आयज कोर म्हणटा तें हांव कोत्तेली. हांवें देवा थंय कबलात केल्या, ताका जाय तें हांव कोत्तेली. म्हाका कशें दिसल्यार वो हांव कितें चिंता ताची पर्वा करिनासतना. तुमी कितलीं जाणां कबलात जाता की आमी आमच्या मनाक आनी भावनाक जाय तें करूंक दिता आमच्या जिवितान, आमी हें बंद करूंक जाय. एका उचांबोल जाल्यार काळजाचें कितें? देवाक नाका कोण मेलेले ताची सेवा केल्ली? आमेन ताणें म्हणलें मेलेलीं आसा तांकां मेल्यांक पुरो दी, तूं म्हजो पाटलाव कर. फोंडांतलीं वस्त्रां काडपाचो वेळ जालो. आमेन. हे आनीक नाका. जेजू परत येसोर अपेक्षा दवरता. इगोजीन एक मेलेल्या मनशा भाशेन. वीस मिनिट उशीर जावन भितर सरोंक आनी आपली बसका घेवन सगळ्यांक त्रास दिवप. शर्माचो वेळ जातोच लोक तोजवीत करता देवाचें उतर आयकोंक तांच्या आत्म्या विशीं, आनी तुवें मोदेंच उठून भायर सरोंक जाय शर्माव चलतना. खरोच तुवें स्वताक उत्तेजन दिवंक वय म्हाका कशी त्या परस ओगलें दिसोंक. बरें तूं जाणय स्वताक उत्तेजन दी. स्वता लागीं उलय, स्वताची भेट कर, मातशें जागृत जा, थीर राव, बरी मनाची अवस्था दवर, रोमकारांक बारा आयक राव. केन्नाच पूर्ण प्रयत्न करूंक पाटी सोरो नाका. देवाची सेवा करपांत एक जोगजोगीत आनी उलपोता तसली उर्बा आसूं दी. आतां 2 तिमोथाक 1 चोर आमच्यान एका मिनिटाक ते पळोवंक जाता. 2 तिमोथाक चॅप्टर 1 वर्स 6. तिमोथाक थोडे प्रश्न आसले. जायत्यो वस्तू घडटाल्यो, जायते क्रिस्तांवांक धुमालो दिताले, 2 दिसा पावलूची सुतपास कोत्ताले, आनी हे सगळे तिमोथाच्या मनांत येवन ताचे भितरलो उजो पालोवंक लागलो. म्हणटच जर तो परत घालूं येता तर पावलू तिमोथाक म्हणटा, आतां ह्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक उगडास कोत्ता. सगळीं म्हणत हांव उत्तेजन दिवंक, इंगल्यांक परत जिवे करूंक, उज्याक वारो घालूंक आनी जलत दवरूंक, देवाच्या वोट देण्याक, भितरल्या उज्याक म्हणजे हात तुमचे दवरून जो उजो तुमचे भितर आसा, वडिलां सांगता तांच्या नेमणुकेत. आतां तुमकां कितल्या जाणांक उगडास आसा? तुमी इतली उमेदीन भरलेली जेन्ना तुमी पयलींच क्रिस्ताक घेतलीं? वाव, तुमी जाणत उमेद कितली आसली जेन्ना तुवें पयलींच प्रकाशनी मेळ्ळी की देव तुजो मोग कोत्ता. वाव, तुमी हें जाणत तीच उमेद धरूंक गरज आमी स्वताक उत्तेजन दिवंक. आनी जें कितें 6 वा 7 वर्सां पाटी देव म्हजे कडेन उलयलो की आमी अजाप जावन रावोंक जाय, तें अजाप जावन रावोंक जाय. कित्याक हें अशें घडटा, आमकां वस्तूची संवय जाता. वस्तू ज्यो आतां आमकां अजाप दवरताल्यो आतां आमकां ताची संवय जावन गेल्या, कित्याक त्यो आमच्या सांगाता खूब काल आसात. आनी तूं जाणा पयलींच फावटी जेन्ना हांव असली जमाती गेली, हांव म्हणजे म्हाका दिसलें हांव मरण स्वर्गार गेली म्हूण. म्हणजे हांगा असली इगोजेची कार्यावळी आसली आनी लोक कशें आसलो, ती दुकान आसा तो अशें दिसोन आसलें. संगीत बरें आसलें, बरें वातावरण, बरी चाल, म्हाका दिसलें वाव इश्टा. आतां हांव असल्या कार्यावळीक येता म्हणजे हांवें हजारांनी असल्यो जमात्यो केल्यात, आनी जर हांव काळजी घेना, आमी सगळ्यांनी काळजी घेवंक जाय. म्हज्यान अशें चिंतू येता, ओ ही आनीक एक जमात. पूण पळय, आयज आमी हांगा येता, आमी देखलो एक दादलो एक पांचाचेर बसलोलो एक उंच मावाचेर बिल्डिंगाचेर जनेलां धुतालें. हांवें म्हणलें इश्ट हांव कशी म्हाका म्हजी नोकरी आसा, हांव कशी म्हाका म्हजी नोकरी आसा. तूं जाणूय आमच्यान आमचे नोकरेची बावदाय सांगो येता, पूण थंय भायर जायत्यो नोकऱ्यो आसात ज्यो तुका करूंक बऱ्यो दिसपाक ना, त्यो आनी कोण कोत्ता. देखून आमी अजापून रावोंक जाय. आमी अजाप जावंक जाय की देव आमचो मोग कोत्ता. आमी अजाप जावंक जाय की आमी इफेनांत वेचीना म्हूण. आयज कोण पूण अजाप जाला आपूण इफेनांत वेचिनात म्हूण. वाव, हें कशें दिसता? तूं सासणाच्या सासणांक देवाशी जियेतेलें. देव तुजो मोग कोत्ता, अपेक्षा आसा, तो तुमचो सांबाळ कोत्ता, तो आमकां राखता, आमच्यो गरजो पुरो कोत्ता. वाव, हांव अजाप जाता.
देव म्हाका जाय तें करूंक दिता म्हूण ताच्यान आनी कोणाकूय विचून काडूं येतलें, पूण तो म्हाका तें करूंक दिता. ते परी आमच्यान आतां उत्तेजन दिवंक जाता. उत्तेजन, स्वताक उत्तेजन दी. आतां आनीक एक भाग आसा जो आमी उत्साही रावंक जाय आनी उमेद दवरूंक जाय, तें अजापतेलें. प्रकाशवणी 3:19. हें गॉड जांचो हांव मोग कोत्ता लागशिल्ल्यान आनी मोवालपणान आतां चोखी सांगता. तांकां हांव झुपाटी दिता आनी तांकां देख शिकयता, थोंकोन शीश शिकोवन म्हायती दिता. हांव तांकां शिकयता आनी तांकां दाखयता, तर उत्साहीन राव. आनी पूर्णतायेन आनी उमेद भरोन 5 स्टॅप कर. तुजें मन आनी मनाची अवस्था बदल. आनी एक वस्त देव आमकां शिकयता ती गरज आमी उत्सव मानूंक आमच्या गुन्यांवांचो. देखून तो म्हणटा जेन्ना देव तुजेर खास धाडटा तुवें उमेद भरोन उलोवपूंक जाय. तूं जाणय कित्याक? म्हणजे आमचे आईज आनी देवा मदें संबंद आसा म्हूण. म्हज्या मूर्खपणान आनी कोणी नेसो नकलो जावन आमी कोत्ता म्हूण. थंय भितर एक जीव आसा, पळय आमी कशी जियेताली ती आमी चिंतूंक पासून नासले प्रश्न आसा म्हूण. पूण आतां जेन्ना ताचे थंय आमी जिवी आसा तो गुन्यांव आमकां दिसती पडटा आनी आमी एक वस्त करूंक जाय, गुन्यांवाक निंदा जावंक दिवंक फावना. देवांचा निंदा कोत्ता, पूण देव गुन्यांव दाखोवन शिकयता. पळय हांगा म्हटलां तो गुन्यांव दाखयता आनी ताका जाय आमी फकत म्हणूंक तूं जाणय देवा तूं सारको. तशेंच तें तुवें म्हणूंक फावना ओ म्हज्या देवा आनी एक चूक केली, म्हजें चोत मानिजांनी एक चूक केली म्हूण कोण पूण मानतलो. म्हणजे हांव चड निराशी जातालें कित्याक हांव तो दिसा देव म्हाका म्हजे गुन्यांव दाखयतलो आनी म्हाका घमन आसलें. ती बरी खबर कशी, बरी खबर ती आसली. आतां हांव देवा सवें जिवी आसा. तो म्हजे लागीं उलयता, तो म्हाका दाखयतालो वस्तू, तो म्हजी काळजी घेता. ताका म्हजें सांगाता वावरूंक जाय आसलें. तो म्हजी फावो तितली काळजी घेतालो. म्हाका सांगूं जॉयस तुजें तोंड तुका त्रासान घालतलें. चलत हांगा उंतर तुका दिसता, तर इश्टा फुडले पावटी देवान तुका शिटकावतोच तूं म्हूण वाव कितलें बरें. म्हजें थंय कितें वायट आसा आनी हांवें तें पळयलें ना. हालेलुया. देवा कार गांव तांचे सवे कुड्डी न्हय म्हूण. आपाटले सोर्ग्या वर्साचे चिंता जेन्ना सगळ्याक सांगल्याचो गुन्यांव केल्लो, स्वता भितर कांयच वायट पळोवंक नासलें. ओ देवा तुवें देवाक बदलूंक जाय, देवा तुवें देवाक बदलूंक जाय. ओ म्हाका धक्को बसलो. धक्को जेन्ना देवान म्हाका सांगतस की देव प्रश्न न्हय. म्हणजे हांवें चिंतलें तर कोणाचो प्रश्न, हांवूच आनी तोच आसा. आनी खरेपणी देवान 3 दीस सारले म्हाका दाखोवंक म्हज्या सांगाता घरान रावंक कशें दिसता आनी हांव 3 दीस रोडली. पूण पळय सोत सांगल्यार ती आसली सुरवात म्हज्या जिविताच्या व्हड बदलपाची. तुका दिसना त्या विशीं तुज्यान कांय करीन नेसो. बायबल आमकां सांगता की जेन्ना देव आमकां गुन्हेगारी कोत्ता ती एक निशाणी ताच्या मोगाची. आतां आमी बायबलींत एक नितोल काळजाचो सवें जायते पळयता, जे वयर हांव फकत 1 मिनीट सारतलें. पूण 2 कोरिंथ्यांक 16 न्हय बायबल म्हणटा देवाची नदर संवसाराचेर सगळ्याक पडटा. पळोवंक कोण पूण ताका मेवंक जाचे वरवीं ताच्यान आपल्याक मजबूत म्हूण दाखोवंक जाता, जाचे कालीज ताचे थाय नितोल आसा. आतां हांगा म्हणूंक ना गरज म्हूण सारकें काम करूंक. देव तुजे कडेन कितें घडटा तें पळयना, तो फकत तूं तयार आसा तें पळयता. फकत 2 दिसा उठ आनी म्हूण देवा हो पळय हांव आसा तुज्या पासत कितें करूं येता. तुवें खेरीतूच हुशार जावची गरज ना, खेरीतूच देणे आसपाची गरज ना, कॉलेजीची डिग्री नाका. फकत तयार आसा. देवा हांव तयार आसा, म्हज्यान तुजे पासत आयज कितें करूं येता. म्हाका जाय तुवें म्हाका उजार करूं. देवा मुखार एक खोशेचें आनी मोवाल कालीज दवरूंक चड गरजेचें आसा. गरज आमी तयार जावंक करूंक तो आमकां सांगता पळय तें. आनी आमी मोवाल काळजाची जावंक जाय. देवाचो सांगात आमचे थाय आसोंक. तूं जाणा आमच्या जिवितान जेन्ना देव आमकां कितें पासत गुन्हेगारी कोत्ता, घडयेक आमी कितें वायट कोत्ता, ताका जाय आमी बदलचें तें. हाचो आमी दोबाजो करूंक जाय. देव तुमचे सवे आसा, तो तुजी लागीं उलयता तें जाणू जावंक एक व्हड भाग. केन्नाय लोकांक सोयंबानूच शिरांक गुड्डो बसला तांच्या काळजान आनी तांकां गंभीर प्रश्न जावंक शकता.
आमी खात्री करूंक जाय की आमचे कालीज, आमचे आत्मीक कालीज वायट चिंतनांनी आनी वायट मोलाचे आवाजतेन आनी क्रोध आनी नाकारणी आनी त्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आमकां देवा सोरशिले पयस दवरतात त्यो आमच्या काळजाक गुड्डो मारिना जावन. आनी म्हाका दिसता निर्दय ही एक वस्त जाचो प्रश्न जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.